जेजूच्या शिष्यांची अस्मिताय खंयच्या ताटापूण आसा खरेंच जावन तांचे चालींत क्रिस्त पाटलाव्यांची ही चाल तांची आध्यात्मिकताय म्हणया. ह्या प्राजिताच्या काळार हे आध्यात्मिकतायेक आमी चड वत्तू दिवचो वाजबी. देखूनच प्राजिताच्या काळार दयाळायाच्या करण्याक आमी चड महत्व दिता. सुवार्थेंत दयाळायेचो मनोभाव क्रिस्त पाटलाव्यांची चाल वा आध्यात्मिकतायेचो प्रमुख वांटो मात्र न्ही, तांचे क्रिस्त जिविताच्या अस्मितायेचो सुवांटो म्हणून जेजून सांगून दिला. तितलेंच न्ही, सुवार्थेंत दयाळाय दाखोवच्यो विविध वाटोय सुचयल्यात. दाखल्याक झडती करिनासतना रावचें, बोगसूंचें, दान धर्म करचें. अशें करतना देव आमचो कांय ऋणकारी जायना, तोय आमकां आमचेच दयाळायेन वर्त्या मापान पाटी दिता, इनाम दिता म्हणलें चिंतप सुवार्थेचें. आमचे मुखांत्र कोणायकी बक्षण्याचो अनुभव जायत. कोणी आमी पुणी हेरां परी तांची जडती केली ना वा चूक वा अपराध मांडलो ना म्हणून संतोष पावत. कोणी आमच्या बरेपणांतावन फायदो जोडून देवाक अर्गां दित. अशें जायत तर सुवार्थेचे नदरेन आमी भागी. सुवार्थेची शिकोवन शीद तारान आमची कर्ण घेतिल्ली मनशां आमी जावंक साध्य. अशें करूंक सलीस म्हणून कोणेय चिंतल्यार ती सूख समजल्यान. बोगसूंचो, झडती करनासतना रावचो, दान धर्म करचो शेगून रक्तांतच आसा म्हूण सांगूंक कोण धैर्य घेत. हो सोलो शेगून सुवार्थेच्या आदारान रुपीत करचो पडटा आनी शिकचो पडटा. हे दिशेन सर्गीचो आमचो बापूच आमकां प्रेरण आनी आदर्श म्हणून जेजून दाखोवन दिला. कित्याक सुवार्थाच सांगता तशें आमची दयाळाय आमचो सर्गीचो बाप दयाळ म्हणल्याचेर आदारून आसा. हे दिशेन आमी बापाय सांगडी भुरगीं म्हणूंक धैर्य पावत.